गीत घेऊया पेज नंबर 13 A26 सगळी एकठांय जावया. सगळी आमी एकठांय जावया, सगळी आमी लागीं सरुया, दुनिया देवाक वाखाणुया, आनंद आमचो ताका जोया, तारणांत कोडप दोन्या, जिवितांत सोडून दोन्या, आमकां भुरग्यांक तुवा दाखोय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो योगा दिता. ह्या मिसान वांटो घेवन आमचें जिवीत अदीक जेजूच्या जिवितान ताका समर्पून ताका भेटोवन तें अदीक ताचें सगळें पवित्र करून घेवंक. दुसरें म्हणजे आमकां खूब बरेपण देवान दाखयल्लें आसा. ते सगळ्या बरेपणा पासत आमी ताका दिनवास या. आनी तुमची खाजगी मागणी ते आसा ती मनांत धरून ह्या मिसान आतां वांटो घेतना पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाची मोगसणी मागया. हांव पातकी सुरपू दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांचाक वर मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण परातून मागता. तकले बागून हो आशिर्वाद घेवया. सोर्पो दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. मागुया. सर्वेस्परा आमचे देवा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे खोशे प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया. पयले वाचप भागवत जकपाच्या चिटीची सुरवात. सगल्याक शिपडले 12 कुळां देवा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचो सेवक जेकब नोमान करता. म्हज्या भावा भयणांनो, तुमचेर जिनोस्वार ताळण्यो येतात तेन्ना त्यो एक व्हड खुशालकाय म्हूण मानून घेयात. खरें म्हटल्यार तुमचो अस्सल भावाट तीरपण उत्पन्न करता आनी तीरपणाचें फळ म्हटल्यार सुपूर्णाये. अशें तुमी सुपूर आनी प्रमाणीक जावंक पावतल्यात आनी तुमकां आनीक कांय उणें जावचें ना. तुमचे मदलो कोणूय जाणवायेची गरज आसा जाल्यार तेणें ती देवा लागीं मागची. तो ती ताका दितलो, कित्याक तो सगल्यांक उदारपण आनी तोंडार मारिनासतना दिता. पूण कसलोच दुबाव धरिनासतना भावाटान ती मागोंक जाय. दुबाव धरता तो मनीस वाऱ्यार आलता दोलता तसलें दर्याच्या ल्हारा भाशेन. दोशी ओडोन सदांच उत्तीर
पावलांनी चलोवंक असल्या मनशांक आपूण मागता तें सरेस्पर दितलो म्हूण चिंतूंक फावना. गरीब तो भाव देव आपणाक वयर काडटा म्हूण व्हडवीक भोगूंक आनी तशेंच ग्रेस मनीस देव आपणाक किकोत करता तातूंत व्हडवीक भोगूंक. कित्याक तोंडाच्या फुला भाशेन तो नाच जातलो. सुर्याचे कडक किरणां पडटात आनी तोंड सुकता आनी तेचें फूल पडटा आनी तेची सुपूर बाय उडून वेता. अशें आपले वेपार धंदो करतना ग्रेस मनीस बावन सुकोन वेतलो. देवाचें उतर हें देवाचे वळखकार. आमचो जबाब जातलो, कोणवाळ्यान म्हाका वागय सरेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. बरोबर म्हणया, कोणवाळ्यान म्हाका वागय सरेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. म्हजेर कोश्ट उपद्रे पडचे आदींच हांव चुकलो, पूण आतां हांव तुजें उतर सांबाळटां. तूं खरेंच बरो, तूं करताय तें सगळें बरें. तुजें नेम म्हाका शिकय. जबाब, कोणवाळ्यान म्हाका वागय सरेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. म्हजेर कोश्ट उपद्रे आयले ते बऱ्याक आयले. अशें हांव तुजें नेम शिकोवंक पावलो. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाचो तुवेंच शिकयली समर्थ. जबाब, कोणवाळ्यान म्हाका वागय सरेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. तुजे कायदे प्रमाणीकपणाचे हें हांव जाणां सरेस्परा. म्हजे तोळमाळे धाडल्यात ते विस्वासपणान धाडलाय, पूण तुज्या चाकराक भासायलाय त्या प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धीर दी. जबाब, कोणवाळ्यान म्हाका वागय सरेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां फारिसेव भायर सरले आनी जेजू कडेन भासाभास करूंक लागले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे कडेन स्वर्गावेली एक खुणा मागूंक लागले. आनी आपल्या काळजांत थावन सुस्कारून ताणें म्हणलें, ही संसद कित्याक पूण खुणा सोदतात? हांव तुमकां खरेंच सांगता, हे संस्थीक खुणा मेळचीच ना. आनी तुमकां सांडून तो नव्यान ओड्यार चडलो आनी पेली तोडी गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, पयल्या वाचपान आमकां दोन वस्तू म्हत्वाच्यो सांगलेल्यो आसात देवाच्या उतरांत. पयलें म्हणजे जेन्ना आमचेर कोश्ट उपद्रे कशळोन पडटात तेन्ना आमी भिवंक फावना. कित्याक तातूंतल्यान आमकां तो गोठाय हाडटलो. तो आमकां ताचे सवे कशे भाशेन आमी जिवंक जाय तें शिकयतलो. हे कित्याक येतात? आमकां देवा सोशिल्ली पयस व्हरपाक. आनी आमी पयस वेता ते आयले म्हणटत, पूण आमी ते भाशेन जावंक फावना. दुसरें म्हणजे देवा कडेन आमी मागलें की ना, आमी डगमगोंक फावना. ल्हारां भाशेन वयर सकयल जातात ते भाशेन न्हय. आमी मागलें तें आमी बाळटान मागलें म्हणटत तें आमकां दितलो म्हणून आमची खात्री आसूंक जाय. ते भाशेन आमच्या जिवितांत. आतां जेजू ते म्हणटात, तूं आमकां खुणा दाखय.
काल आमी पळयलेलें कशे भशेन खोणाक करून तो मोनो बेरो सगळ्या जाणांक पोरगोटूंक लागलो जेजून कितें केलां पळय तें. तांकां सांगतालो तुमी सांगिनाकात म्हणून. आनी हांगसरी तो म्हणटा हांव तुमकां खुणां दिना. एकूच खूण ताचें म्हत्वाचें, तें म्हणजे ताचें मरण आनी पुनर्जीवणपण. हाचे परस बाकीचें पळय कोत्तालो तो तें सगळें ताका अदीक आनी अदीक तांचो बावार्थ गोट करच्याक. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमचो बावार्थ जेजूच्या पुनर्जीवणपणाचेर आसूंक जाय. ताणें कोश्ट दोग आमचे पासत सोंसले, आमकां पातकांतली ताणें सुटका दिली. हें व्हडलें देणें आमकां ताणें दिलेलें आसा. पातकांतली आमकां सुटका दिवन आमी ताचे सोबे आतांच स्वर्गार तशें संवसारांत जिवंक जाता. पूण आमी हें स्वत मानूंक जाय, डगमगूंक फावना. तर आमी सगळ्यांनी आमचे हात अशे वटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे सोबे येता ताका हाजीर जावया आनी आमचे भितर आसा तितलें ताका समोर पळोवया आनी हे परी भितरलें सगळें ताका दिवन ताच्या गोठायेन आमचें जिवीत ताच्या एकवटान आमी सारया. आनी प्रत्येक दिसा जी गोडितां आमचेर कोसळटात ती सगळीं बरी वायट ताचे सोबे धरून तो आमकां दाखयतलो कितें आमी पत्करूंक जाय, कितें सोडूंक जाय आनी कशीं आमची पावलां फुडें ताच्या एकवटान मारूंक जाय. जेजू आर्गां आनी दिनवास तुका आनी आमकां आमचें सगळें जिवीत आनी सगळी मागणी तुका भेटयता भेटोवणी वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 39 C26 निर्मल बेट उंड्या सोऱ्याची. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपोदितात देवा बापाक मानता तुसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा हे भेटोवणी वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां गोठाय मेळूं. हे परी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परा ताय सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदिदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व कालीन सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरुमताव, जिवे बावडतान ताचें पुनर्जीवणपण परगोडटाव, थीर बोरवाशान ताचे मोहिमेवत येण्याक कोतरेकताव. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. हून सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. हून सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर.
तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोरोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी हे कालशींतले पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले जे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळणी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिचे पोती बागेवन झुजे, बागेवन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगातात, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदीदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन उतरकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आखातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवेंच्या दोर्मदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी.
सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सुरशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया, पेज नंबर 62, D29. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या.
मागुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, सुर्गींच्या स्वादीक जेवणांत आमचे बुकेल्ले ओतमे तुवें दादोशी केले. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसण आमी सदांकाल आशेवंक निर्मी हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज 89 F8. जेजू सोमी, जेजू सोमी. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचेर रेलिकेन बेसावन जीं कोण दुयेंत आसात तांकां पेकोणी कुडीची मोलाची आत्म्याची फाव जावच्याक. जीं कोण बुजवण सोदतात तांकां देवान बुजवण दिवची. जीं कोण काम सोदतात तांकां काम आनी कामांत आसात तांकां त्या कामांत थिरावंक. जीं कोण अभ्यास करूंक हितून फाटीं फुडें सोदतात आनी बरे भशेन जायना तांकां मदत मेळच्याक. फुडलो अभ्यास करूंक सोदतात तांकां मदत मेळच्याक आनी परवानगी मेळच्याक त्या कोर्सांनी. बर्थडे सेलिब्रेट करतात तांकां देवान आशिर्वादान भरचीं. काजाराचो दीस मनयतात वो काजार जातात तांकां देवान राखचीं आनी सांबाळचीं आनी ताच्या एकवटान तांकां दवरचीं. आनी हे रोज गरजो तुमच्यो आसात तितल्यो मनान दवरात आनी हो आशिर्वादांत आमी घेवया. सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. वाट सोत आनी जिवितांच कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटा. आनी सोर दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.